संबंध गोंयकाराचो देव आसा तेजी रथोत्सव आमी 6 तारखेक सुरू केल्या आनी 27 तारखेक तेजी सांगता ही परत हरवळ्या जातली। आज 6 तारखेच्यान म्हणजे आयज तारीख 18 गेल्या 13-14 दीस हो रथोत्सव सगळे गोंयभर भोंवत आसा। आयज काणकोण, फाल्यां केपें, सांगें, तेजे नंतर फोंड्या आनी शेवटचो तालुका म्हणटा बिचोली अशी तेजी वाटचाल आसा। सगळ्या गोंयभरांतल्यान आमकां उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। जात धर्म कांयच विसरनासतना सगळ्यांनी हेचो आशिर्वाद घेवपाक सगळे देव थरांतल्यान लोक आयल्या आनी आयज आमचे काणकोण व्हरत पाविल्ले आसा। आमचे रथोत्सव समितीचे महासचिव जनार्दन भंडारी यांच्या पुढाकारा खातीर आमी आयज काणकोण वाटचाल करतले आनी आयज आमचे गोंय राज्याचे जे स्पिकर आसा आनी ह्या भागाचे आमदार आसा रमेश तवडकर सरी आमकां हांगा आयिल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या रथोत्सवाची सुरवात केल्ली आसा। संबंध गोवा भर रथयात्रा काडिल्ली आसा आनी ताजे नुकतेच काणकोण तालुक्यांत रंगघाटाचेर आगमन जाल्लें आसा आनी ताजें स्वागत करपा खातीर आमी आमचे काणकोणचे सगळे भाव आनी ह्या समितीचे सगळे वांगडी आसा हांगा आतां उपस्थित आसा। हांव गेले सादारणशे बरेच दीस बरेच जाणांचे आयकतालो सिनियर आमचे लिडर आसा वा बाकी सगळे आसा आडवयकर बाकी सगळे ते खूब जाणांचे आयकतालो आनी तातूंतल्यान म्हाकाय एक प्रकारचो एक आनंद आनी स्फूर्ती मेळटा इतल्या खातीर की आज आमी सबंद देशभर जगभर आमी समाजाक जर पळयलें जायत समाजाक अराजकता एक अनेक प्रकारचे वायट गजाली घडले आसा आनी ताजें कारण अशें आसा म्हणजे आज मध्यंतरी कालखंड जो आसा आमी सगळे अध्यात्मा पासून जशें थोडेशे पयस ती देवस्थान बाकी सगळे जी भारतीय संस्कृती जी मूल्य आसा ती तोडत आमी मातशे पयस गेले आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या रथयात्रेच्या माध्यमांतल्यान एक बरो संकल्प आयोजन समितीच्या सगळ्या वांगड्यांनी केल्लो आसा। समाजा भितर जे आसा न्ही की एक अध्यात्म स्थापीत करप आनी अध्यात्मा संदर्भाचे जागृती करप हो एक विशय आनी समाजा मध्ये एकता हाडप आनी जे जुने पद्दतीन हांव अनेक जावन उलयता पळय आसा न्ही गांवपण मनीसपण प्रत्येक मनशाक जगोवपाची जी परंपरा आसा ती वाडपाक जाय। अशा तरेचे समाजामध्ये जर बऱ्या गजालीचो समतोल असो वाडत गेलो असं म्हणटा समाजामध्ये ज्यो आज अराजकता चलिल्ली आसा ताजे पासून जे आसा की आमकां समाज सुदारपाचें गांव सुदारपाची जी ताकद आसा आमकां सगळ्यांक मेळपाक ह्या निमित्यान एक विग्रेशा देवस्थानाच्या आमी देवाक मागुया की आमकां सगळ्यांक अशा प्रकारची एक सद्बुद्धी दी आनी जेणे करून जे आसा न्ही की आमच्या हातांतल्यान जे कोण आमी समाजाचे लोक जे आमी नागरीक प्रतिश्ठीत करतात ह्या समाजाचे जे अरिश्ट येतात अनेक तरेची गोश्टी आसा ताज्या पासून जे आसा न्ही ती झगडपाची ताज्या पासून त्यो पयस करपाची ताकद जी आसा न्ही सगळ्यांक दिवं दी आनी बऱ्या तरेचे आमी सगळ्या गुण्या गोविंदान रावूं दी अशा सगळ्यांचे आमी